तावन सोमिया दिनवाशी काळजा उपकार मानता जिणेंत आमच्या तुज्या वेळचीक देण्याक सोम्या कितलेक फावटी आमी दी मोगान तुज्या सोम्या आमकां तुवें पोसल्याय राखल्याय दयेन तुज्या काळजा मोनान आमकां तुवें एकवटल्याय गोपान क्रिस्ता जेजूच्या बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाच्यानो पदकाचे परिणाम जावन मनीस देवातावन पयस गेलो तरी देव सदांच मनशा संगीत जियोंक आशिल्लो पूण पदकाचो गुलाम जावन आसल्या मनशा कडेन सर्व पवित्र जावन असो जे देव केदींच जियोंक शकना. ह्या खातीर देवान मैजे मुखांत्र 10 उपादेश दिले. हे उपादेश सारके रितीन पाळचे मुखांत्र मनीस देवा बरे संपूर्ण पवित्र न्हय तरी ताचे संगी संबंध दवरूंक शकता. हेंच जावन आसा आयचे देवस्तुतेचे सारांश. हे आमी सारके रितीन समजून देवाक मानवता तसले जिवीत जियोंक जाय अशी कृपा ह्या पवित्र बलिदाना वेळी मागून घेवया. ह्या मिसाच्या बलिदानांत पवित्र रितीन फावो ते बरे वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. हांव पातकी सर परिदादवाक आनी तुमकां हो बनिनो मुजगण्या अनुसारून सांगता मोनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदरून आनी बरें सांडून हांवें जायती पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून सदांच संपवाक न्ही सगळ्या देवतांक मागता आनी तुमकां हो बनिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा तुझे महिमेचो प्रकाश आमच्या काळजांनी फांकय. या उजवाडान संवसाराच्या काळोखांतल्यान सोलून सासणीक उजवाडाच्या आमच्या माय देशांत आमी पावशें कर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांजुवांच्या पहिल्या पत्रांतले वाचा. मोगाच्यानो देवाचे उपादेश पाळन ताका मानवता तसले आमी करता जाल्यार जें कितें आमी मागता तें ताचे तावन आमकां मेळटलें. ताच्या पुता जेजू क्रिस्तान आमी सत मानून ताचे प्रमाणे एकामेकाचो मोग करी जाय. होच ताजो उपादेश. ताचे उपादेश पाळटले सकड ताचे थंय जियेतात आनी तो तांचे थंय जियेता. ताणें आमकां दिला ह्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं देव आमचे थंय जियेता म्हूण आमी जाणाव.
मोगाच्यानो हर एक प्रेरक आत्म्याक तुमी पाती नाकात. प्रेरक आत्मे देवातावन आयल्यात म्हूण पळोवंक ताची परीक्षा करा. कित्याक संवसारांत आतां साबार फटकिरे प्रवादी भरल्यात. देवातावन येतल्या आत्म्याची वळख तुमी धरची रीत ही जेजू क्रिस्त मनीस जावन आयलो म्हूण वळखतलो हर एक आत्मो देवातावन येता. देखून जेजूक हेम परी वळखनातलो खंयचोय आत्मो देवातावन येना म्हूण सांगेत. तो आत्मो क्रिस्ता विरोध्यातावन येता. तो येतलो म्हणून आमी आयकला. तो ह्या संवसारी येदळूच आयलो आसा म्हणून आमी जाणाव. पूण भुरग्यानो, तुमी देवाच्या घराण्याची त्या कपाटी प्रवाद्यांचेर जैत वेल्ली. कारण तुमचे सवे आसा तो आत्मो संवसारा सवे असलेल्या आत्म्या प्रास चड बळादीक. ती संवसाराची देखून संवसाराची भास ती उलयतात आनी संवसार तांकां कान दिता. पूण आमी देवाची. जो कोण देवाक वळखता तो आमकां वळखता. जो कोण देवाचो न्हय तो आमकां कान दिना. हाचे वर्णी सताच्या आनी फटकिऱ्या आत्म्या मदें आसलेलो तफावत आमी परकिता. देवाचें उतार हें. देवाचे उडोवकार. राष्ट्रांत तुजी दायज करून दितलो. राष्ट्रांत तुझे दायज करून दितलो. सर्वेस्पराचे फर्मण हांव परगडटां. ताणें म्हाका सांगलें, तूं म्हजो पूत. आयच्या दिसा हांवेंच तुका जल्म दिला. फकत माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजे दायज करून दितलो. शेकान शेक सगळे प्रितूम तुजे अधीन करतलो. राष्ट्रां तुजी दायज करून दितलो. आनी आतां राजानो शाणे जाया. तुमी संवसारी राजकारबऱ्यानो सत्रायेन चला. सर्वस्पराची बेंबिरान धरा. तरतरून ताचे पांयां पडा. भया भक्तीन ताची सेवा करा. राष्ट्रांत तुझे दायज करून दितलो. उद्गार. Alleluia, Domnia, somnia Persia, tacia povitava, hogle kusaria. Alleluia, Domnia, somnia Persia, tacia povitava, hogle kusaria. जेजू देवाच्या राजाची बरी खबर गाजयत आनी लोकां मदली सर्व तराची पिडाशिडा गूण करीत आसलो. Alleluia, Domnia, somnia Persia, tacia povitava, hogle kusaria. Alleluia, Domnia, somnia Persia, tacia povitava, hogle kusaria. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सोम्या. जुवांक धन बंद्यंत गलामळी खबर ऐकले उपरांत जेजू गलिलया गेलो. तो नजरेतांत रावलो ना. बगार जाबुलूम आनी नफ्ताली गडी भितर गलिलयाच्या सरोवराच्या वेळेर असलेले कफेरनाऊम शहरांत वचून रावलो. अशें जारी जालें इसाया प्रवादीन म्हणलें तें. जबुलूनाचो आनी नफ्तालीचो गांव दर्याचे वेचे वाटे समकाचे आनी योर्दानाचे पलतडीचे गांव. अनबावर्त्यांचे गलिलया. काळोखांत चियेल्ल्या लोकांक देखलो एक व्हड उसवाड. मोर्नाची सावळी पडलेल्या गांवांक जियेलाचेर उदेलो एक प्रकाश. तो वळतावन जेजू अशें प्रसंग करूंक लागलो. पातके चिणी बदला. कित्याक सर्गींचे राज लागीं पावला. उपरांत जेजू तांच्या सिनागोगांनी शिकयत राजाची बरी खबर गाजयत आनी लोकां मदली सर्व तरांची पिडाशिडा गूण करीत आख्या गलिलयांत भोंवलो. ताजे कीर्त सगळ्या सिरियांत गाजली आनी तरावाळ पिडेनी कश्टांतल्यांक आनी दुखींत वळवळतल्यांक, देंवसार लागलेल्यांक आनी मरलोक आसलेल्यांक आनी आर मारलेल्यांक लोकांन ताजे सरशी हाडली आनी ताणें तांकां गूण केलें.
गलिलया आनी दाकापोलीस शहरात जेरुसलेम जुदेया आनी योर्दान न्हंय पळतडी हेणेंचो लोकी हरिहरिनी ताज्या फाटल्यान वेतलो. देवाचे उतार हे वखणी तुका क्रिस्तो. दोन पावर्स वर दोन प्रबल मनशात विशांत आमकां शिकयता. एक जावन आसा पवित्रत्मो आनी देवाचे नीज प्रवादी आनी दुसरे जावन आसात फुडकिरे प्रवादी. पवित्रात्म्याच्या बळान न्ही बगार सैतानाच्या बळान जियोवचे. त्या देखून आयच्या पयल्या वाचपाचेर थोडो नियाळ आज आमी करया. क्रिस्ती जिवीत सांगतना पवित्र स्थान आमकां मेळिल्ल्या वेळार बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याच्या नांवी आमी पवित्र स्थान घेता. आनी तशेंच प्रत्येक जावन 2 साक्रमेंत आसात, एक पवित्र स्थान आनी क्रिस्म. आनी ह्या 2 साक्रमेंता द्वारे आमच्या काळज आत्म्याचेर पवित्र आत्म्याची ती मोर मोरता. आनी अशें हर एकल्या क्रिस्तावांक पवित्र आत्मो लाभता. तर क्रिस्ती जिवीत पवित्रात्म्याच्या बळान आमी वाडाचे आनी क्रिस्ती जिवीत पवित्रात्म्याच्या बळानच आमी जियेचे. पूण पवित्रात्मो एकलो सुगी वा दुसरी कसली सकत आमच्या मदें आसा गी. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता पवित्र सभेच्या सुरविल्या दिसांनीच प्रवादी आनी फडकिरे प्रवादी हे दोगी उब जातात. पूण हांच्या मदलो असलो फर्क भोव उणे त्या देखून सोदून काडूंक थोडे फुडें कश्ट मारतात. पवित्रात्म्याच्या बळान कोण जर तर काम करता तर वची येता, तर सैतानाच्या बळांनी तसलींच जायती कामां करी येता. आनी त्या देखून हाज्या मदलो असलो फरक आज हांव तुमकां तिळसूंक आशेतां. जर तर प्रवादपण पवित्रात्म्याचे एक देणें आनी हसलें प्रवादपणाचें देणें जायत्या लोकांक आजुनी देव दिवनूच आसा आनी ताज्या पवित्रात्म्यान तो बरोवनूच आसा. तर फरक कसलो? जर तर तो फडकिरो प्रवादी तर कशें आमी सोदून काडचें? पयले सुवातेर जर तर फडकिरो प्रवादी तर तो आपणा विशांत बडाई उलयता. आपणा विशांत बडाई उलयता, देवा विशांत न्ही. हर एका पोटी जर तर तुमी ऑब्जर्व केला आयकल्यार हांवें मागलें आनी तांकां मेळ्ळें, हांवें मागलें तांचो सैतान दावलो, हांवें मागलें तांकां बरें जालें, हांवें मागलें तांणी गूण जाली, हांवें मागलें तांकां भुरग्यांचें देणें मेळ्ळें, हांवें मागलें तांकां बरें घर मेळ्ळें. तर प्रमुख कोण? पवित्रात्मोगी देव प्रमुख हांवें मागलें. तो आपणा विशांत बडाय उलयता. आपूण कितें बरें करूंक शकता म्हणलें त्या विशांत तो बडाय उलयता. त्या देखून असलो मनीस पवित्रात्म्याच्या बळान जियोवचो न्ही, बगार ताजो आत्मो आतांच देवातान पयस गेला. दुसऱ्यान जर कोण तो प्रवादपणाचें देणें आसा आनी प्रवाद करता, तो पयशां फाटल्यान धांवता, संवसारी वस्तू फाटल्यान धांवता आनी पयशे चडी चड ताका पयशे जाय. असलो मनीस, असलो प्रवादी देवातान पयस पावला. सैतान ताज्या भितर येयला आनी सैतान काम करनासा. तिसरें, पवित्र सभेच्या शिकोवण्या विरोध कोण शिकोवण दिता. जायते असले कोडयाळांती आसा, त्या देखून क्रिस्तांवांनी इल्लेशें कान दिवचें आनी आयकोवचें. कित्याक हांव अशें सांगता, जायते प्रवादी ह्या रितीचे प्रवादी आसात, कसली जाल्यार प्रॉब्लमाक घेवन गेल्यार तुमकां नागदोश आसा, तुमकां कोणेंगे माट मंत्रां केल्यांत, नागदोशा काडीचे तर तुमी असले असले देवळाक वचत जाय. जर तर तुमी नागदोशा काडी जाय तर वा दुसरे खंयचोय दोश आसा तर तुमी असले असले पुजा दी जाय. सांगचो मनीस क्रिस्तांव, आयकोनचो मनीस क्रिस्तांव. पूण असलो प्रवादी नीज प्रवादी न्ही, तो इगर्ज मातेतोन पयस गेला. तो नीज पवित्रात्म्याच्या बळान बरयलो न्ही. जर तर पवित्रात्म्याच्या बळान बरल्यार देवाक देव बळवंत कसलेंच प्रॉब्लम जाल्यार कान उडयत, सैतानाक नमस्कार करी जाय म्हणून ना,
जर तर कोणी जाल्यार एकलो प्रवादी सैतानाक नामान करूंक सांगता, ताजी पुजा करूंक तुमकां धाडटा, तर तो फडकिरो प्रवादी. चवथ्यान इगर्समातेच्या वडिलांक खालतेपण घालिनात तसलो. इगर्समातेच्या शिकोवण्याक मात्र न्ही, इगर्समातेच्या वडिलांक जावंक पुरो त्या दियेसीचो बिस साहेब, जावंक पुरो त्या फिरगजी सोयासाक, जावंक पुरो इगर्समातेचे वा दियेसीचे वडील ह्या जाग जावंक पुरो असली पर्टिक्युलर केसेस आयकले उपरांत, असले भाव सुमार उदेले उपरांत जायते फावटी इगर्समातेच्या वडिलांत तावन ह्या जाका तावन एक तिदवणीची उतरां येताना इगर्समातेच्या वडिलांक खालतीमान घालिनासतना तांकां फाटीं रावचे ऑपोजिशन पार्टी. इगर्समातेच्या वडिलां विशांत नाका जाल्लें पाड उलोवचें, तांचें नांव पाड करचें. आमी जाणा जायचे असलो प्रवादी नीज प्रवादी न्हय, फडकिरो प्रवादी. आनी सगळ्यांच्या की व्हड पांचवें, जर तर कोणी जाल्यार एकलो प्रवादी पवित्र आत्म्याच्या बळांत भरला तर तो सर्वांच्या की सर्व खालतो मनीस जावन आसतलो. केवळ देवाक मात्र न्ही, ताजें जिवीतच ते खालतेपणाचें जावन आसतलें. तितलो हंबल, सिंपल, उलयत, एक संतोश भरीत मनीस, कोणाक एक जोर करचो मनीस न्ही. पूण जर तर ते खालतेपण त्या प्रवाद्यते ना तर तो प्रवादी वाट चुकला, नीज प्रवादी न्ही, खोटो प्रवादी. त्या देखून मोगाच्या भावांनी भयणी, आमच्या सालत्या जिवितांत जायते फावटी प्रवाद्यांक सुद्दां आमी वेचे आसा, पूण उडास दवरया, नीज प्रवाद्याक आमी सोदया, एक बऱ्या मनशातय आमी सोदया, पवित्र आत्म्याच्या बळान भरल्या मनशातय आमी या, आनी अशें देवाचे वाटेर चमकोवंक आम्हा सर्वांक सलीत जातलें. तो सुदेव आम्हा सर्वांक आशिर्वाद दिवं. Vecheita vastuka svikar kore Baba. Undyavai asangi vecheita videni manun tuge Baba. Svikar kar Baba. Karik mogandi kanduka. आशीर्वादित मोगान तुझ्या दिवस जीवनाचे नंदन कर. आशीर्वादित मोगान तुझ्या दिवस जीवनाचे नंदन कर. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदुदा देवाक मानतात असले जामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मान घे. सर्वेस्पर आमच्या देवा, आमचें बलिदान मानून घे. ताचे वरवीं उतरां वर्ती देणी आमी तुजे कशें घेता आनी तुका परतून दिता. तर तुवें आमकां दिलाय तें तुका भेटून तुकाच घेवंक आमकां फावो जावं दी. हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमीन. सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तें जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निधी सो आनी आमच्या फायद्या सो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणेचें सासणीक योजन उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें.
अनंत पूत तुजो आमच्या विनाश सैमान दिश्टी पडलो ताचे अमर पोन पडजळले आनी ताणें आमचे सैम नवें केलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर दळबळां सांगाती तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता पवित्र 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 दळदळाचो सर्वेस्पर्तो सर्ग आनी संसार भला तुज्या वैभवान उंचरगीं तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय उंचरगीं तुका जय जय बापा करस तुम पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचलो तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच परे जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पातकाचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशा पसोत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात Bhavata so good pergatuya Jesu तुझे मरण आम्ही समर्पता तुझे पुन्हा जीवन आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवण्याचे काळस तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतले आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे येजाकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुन्हा जिवंतपणाचो बरवसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची एकाकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव कारमोरये देवाचे माये सांगाती बगेवन धरून दुतांनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वमदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससना आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घेवन मनोवया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो घास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचे पातकां बगोस
आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका. पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे ताका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिडे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिडे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिडे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. शिम्याक म्हजे भितर म्हाका फोना पूण जेवणांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. तुझे घरी येऊन पावला काळजा धरून ओढून रावला. तुझे घरी येऊन पावला काळजा धरून ओढून रावला. रास्तू करया बिदारा निवास कर मोच्या घरा. निवास कर मोच्या घरा. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणाच्या बळान आमचे जिवीत जेजूच्या जिविता सारकें कर म्हूण मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आनी सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार.
गोडव्या संगी संतोष करीत गितां गावया गवळ्या संगी मोगा बरीत गाणी काढया मोग हांव तुजो करता देव बाळगा जा तूं म्हजो स्वारी हे साळका जय गायता हांव उल्हासून तुका नमन नमन मोगाळ तारका जेजू बाळूक जल्माला संतोष पावया गोरवाक हांवें निदला बोळेन रावया गोडव्या संगी संतोष बरीत गितां गावया गवळ्या संगी मोगा बरीत गाणी काढया मोगाळ पुत्रा सोवे औपारोया शिवा देवा Bagian bersuci kerwen, Abraham, come to the Bapaचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याच्या नावे आमेन.